आता कार घेऊन होतो साजी लंच करच्या होता संध्याकाळी आणि आमकडे आम्हाला राहत केला एक नंबर मला आज दुवा दशी नव्हता जी कधी रे हा तांबडी भाजीची सन्न बोल जाते की हा बच्चा इथे लाईट देणार आहे आणि गरम गरम सन्नाफळ करता सगळं आणि हे सन्नाफळ डिफरंट सन्नाफळ एक तर हे सन्नाफळाचं करतं असं एक आहे मुगा शिरा ओ हो हो एक नंबर आठवड्यातून रविवार येतील कार्यतीला व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत नक्की गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले 11:44 आज संडे असेल आणि मावशी येईनी सकाळी गोतना संडे दिसता ताजे खातीर रज केल्ले तर हांव ताजे खातीर न्हिदतालो जस्ट उठयलो मस्त थकलाले पुरा वार आणि पावसूय आशिल्लो हांव कंटाळ्ळे त्या पावसान तुमकां गोतच वेकेशन जालें आतां सकाळ आसता शींची हांव मेगेल यूट्यूब पळयता आशिल्लो हांव लेक मेगेल व्हिडिओ 8 घंटाक आयले आसतले बट पळयले ते हांव वचनो 8 PM म्हाका शेड्यूल केलें एक्चुअली रात्रीन तसलो निदांत आशिल्लो आतां जस्ट हांव वचनो अपलोड केला केन्ना केन्ना अशी जाता मेगेले ताका काल रात्री वचनो गोतना मस्त थकलालो कसांग करची गायज व्हिडिओ येवपाची ना ताजे खातीर हांव जिद्द करूं हांव वचनो एडिटींगाक बसता रात्री चलो ठीक आसा आतां ब्रेकफास्टाक रेडी करता आसा मागीर आज संडे गोतना म्हाका शुभदाक काही वचच दिसता गोतना तिका घेवन वचका दिसता ना मागीर हांव अम्मातय वता मागीर लंच थंय करतलो तर ब्रेकफास्टाक हांव आतां रुलां भाकरी करता आसा म्हळ्यार फटाफट जाता आतां ते कसा कांतून गेल्या सोयी आसा ना जाल्यार ते सोयी वायट जातली काल अशी ते फ्रिजान पळयता आशिल्ली ते सोयी वायट जाल्या की ना करना मागीर पळयलें वायट ना आशिल्लें तर हांव लेखली ते आज यूज करें मागीर चड दवरल्यार मागीर ते वायट जातलें तर दूध होऊन करता दवरला हांगा पळय हांगा आतां पुरा रेडी करता आनी आतां वचून बेडगी मिरसांग घालता म्हळ्यार मिरसांग ना आमी गेल्यार तर बेडगी मिरसांग घालता चलता विंगड टेस्ट येता काही चलो फटाफट करता उदक हांव रेडी करता तर ह्या पळय गायज पीठ रेडी केला हांगा चिक्की पातळ जाल्लें आसतलें आतां चिक्की दवरल्यार मागीर ते उदक सोक करतलो न्हय ठीक आसा चलता इतलें पुरो न्हय आतां म्हाका टेस्ट कोण पळोवंक काय मीठ आनी पुरा लागला की नको न्हू सुपर तर हाका थोडे वेळ दवरता म्हळ्यार लायक कोण चिक्के आनी कितें सॉफ्ट जेवो फटाफट करता भायर जावन गेले हांगा गायज उनो कॉफी रेडी तर पीठे हांगा रेडी वो एक नंबर न्हय सुपर चिक्की तयार केले आनी तूं उनो रवा भाकरी तेवे संडे स्पेशल तेवे पावस मोड जालो हांगा आनी पावसूय आयलो येता वता कंटिन्यूस येना हा गायज उनो भाकरी रेडी एक नंबर सुपर ना ब्रेकफास्ट रेडी गायज लायक पोर म्हणत तसं चलो हांव आतां ब्रेकफास्ट करता फटाफट आतां बाकीच काडटा आनी एन्जॉय करया साडी भर जावची आयल्या व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज असं संडे मॉर्निंग सकाळ डोकून म्हाका काही व्लॉग करूंक मेळ्ळी ॲज युजल हाजी रोलाम केलें सिंपल हांव आनी मम्मी पप्पा पंढरपुरा गेला हांगा बाबू न्हिदला आनी ही कसा की कांतीत आसा ती नाल कांतीत दिसता वय आज तिका मुगांक अशी करची आशिल्ली म्हण ती नाल कांतीत आसा ते आवाज जोरान येवचे लागले म्हणून ते चमकली बंद करचे खातीर बागील ओपन आसला तो फटकन उठयतलो त्या आवाजान आनी मेगेलाची फ्रेंड आयल्या मेगेल BDSची मेगेल बेस्ट फ्रेंड आमी ऑटो शिकिल्ले सो ती आज बाबू पळोवच्या आयल्या आतां हांव आनी ती तो क्लिनिका वतली चिके क्लिनिका आमकां काम आसा आमगेले एक पेशंटय आसा बाबू कोण आयला मेळच्याक दीपिका माशी दीपिका माशी आई है दीपिका माशी खंयश मद्रशा घेतला तिने वही आतां हांव वचनो शुभदालकर कडेन वचून सर ते SIR फॉर्मात सायन जेवका त्याचं सबमीट करचें आसा ताजे मागीर अंबालकर कडेन वता लंच थंय करया अंबाले सायन घेवचे आसा चड वेळ काडची नाका ना जाल्यार आनी गडबड जाताला आमगे बाब उठयला आमी खेळतो आसा ती वही रे बारी गोंडी तू चंदू वयले गोंडी तू खेळतो रे शुभदास न्हय क्लिनिका जमकेल्या ती अम्मा सांगा ती रांदप करता आनी बाब हंग बेगलो तू खेळतास होय न्हू रे होय ना बाबू खेळतो न्हू रे ओय 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 तर हांव हांगा आतां कार घेवन वता साजी म्हळ्यार पावसच करून वता जी कितें ना जाल्यार हांव बायकार वता आनी प्लस मस्त दिवस दाखोवन हांव कारय चलयनी आशिल्लें
ना जाल्यार ना पावसांत कसन जाता मागीर ते चॅलेंज जाल्यार ते मागीर वायट जाता ताजे कितें SIR फॉर्म भरत आशिल्लो बापरे ते मराठीन बरयला त्यांनी म्हाका सांगला कसन कसन भरका करून ते भरला बट खंयची सेक्शन म्हाका कळली कसन भरची करून आतां तांकां वचून निमगीत वचूं ना तर म्हाका आजी वेळ जाल्लो आतां पावतस अम्माक फोन करून सांगलें की वेळ जातास तर म्हळ्यार ही शुभदा थंय चमकली रे घरकड कोण ना आनी तिगेला आनी नाशिल्लो आनी पंढरपुरा चमकला आज सांजे वेळेर तिगे तर ताजे खातीर तिगेला अम्मा एकली आशिल्ली तर हांव शुभदा सायन घेवच्या खातीर चमकलो आलो मागीर तेन्ना बाब उठयलो मागीर ताजी मागीर हांव थंयची आशिल्लो लंच करच्या वता सात घरकडे तर जस्ट आता घरकडे येयलो आणि घंटी जाली 4:30 तुका जेवण जालो आहे आणि हांगा पळय अम्मान रांदप केल्या आज मुगा कशी शीत आणि हे खंयची पोडी गो फागडा पोडी अच्छा सुरणा पोडी आणि गोडशे अरे वा मटगणे एक नंबर म्हळ्यार आज ही दुवाद आशिल्लो ताजी खातीर आज हे फुल स्पेशल एक नंबर सॉलिड जाला आज कळ्या सॉलिड चलो आता जेवण घेता अम्मान वाडला म्हाका ॲक्च्युली म्हाका वेळ जाला ताची कितें च्या पिवचे टायम जाला च्या पिवचे टायमाक हांव वता जेवतस ठीकच चलता काम पुरो करका ना हांगा आतां अम्मा रेडी जाला अम्मा घेवन वतस घर कडेन कसं लागतस अम्मालाच ना चस्मस ना फ्रेम कुडकी जाल्ले तर तिका आतां चस्मन आतां तिका सांगला वजा घर कडेन आमी आतां थंय वचून मागीर डॉक्टरला दाखयतालो फाल्यां आज इज संडे ना मागीर फ्रेम करया हांव सांगलें हांगा नाका रावचें विदावट फ्रेम वच्या घर कडेन हांव थंय आसतलो तर हांगा भाजी घेवची आशिल्लें आमगे भया दाखोवन भाजी घेतली पालक आनी तांबडी भाजी आनी पालक आनी तांबडी भाजी बार सौरक मेळटलो 20-20 रुपये की आतां सौरक ರಂದೆ ಕೊಡ್ಕೊಳಕ ना म्हाका फ्रेश दिसता आशिल्ली फ्रेश रे आतां पावसाळी म्हणजे पडून घालका तशी अच्छा ओके तेव्हाय असं 20-20 रुपये घे आशिल्ली चलो ठीक आहे वचा आमी घर कडेन आयले तर तिगेल फ्रेम कुडकी जाला गायस आतां काचे कुडकी जाला तो खूब पडले तिगेले ठीक आहे चो फाल्यां मागीर डॉक्टर चॅकअप कर न्हू मागीर फ्रेम करया आनी येताना येताना भाजी हाडला पालक लाल भाजी आतां अम्मा सांगता पावसाळ्यान पालक लायक करून साफ कर का गे हांगा आतां कॉफी केला अम्मा ना ताजो कॉफी पिवया आनी हें कसं अम्मा हें ते पावभाजी थोडीशी केन केलेली आशिल्ली ते हाडली केलेली तू काल ती आम्ही हाडलेली हाडलेली अच्छा ताका आमी भयण येयली घर कडेन तर ताजे खातीर ती पाव भाजी हाडला की तांकां पाव संग लादी पाव मुंबईची लादी पाव आम खातात पाव भाजी हांव पितात कॉफी हांव थोडो व्लॉग एडिट करता सकाळ कसं नाही कर न्ही हांगा आम्मू पळय पालक आनी तांबडी भाजी पुरो विंचून दवरतस पळय हांगा काडतस ती मस्त लायक झाडच्या वयसल्या ती म्हळ्यार ही आमच्या भितर कसं कीड बीड असले रे ताजे खातीर हांगा किडी पान बरं काडता हां आणि पडून करता त्यात पावसा भाजी न्हू वय काम कितलें आसा न्हू ताजे कितें केन्ना केन्ना हाड आतां अम्मास करून हाडल्या आनी म्हाका लायक न्हू अम्मा अम्मान आयल्यार म्हाका लायक करून जेवण मेळटा न्हय नाजाल्यार तांकां कोत्त जावं कसन करून खात कर न्हू ते आतां अम्माय पळयत हांव कसन करून खात कर न्हू व्हिडिओ तिवय पळयत न्हू पळय हें पळय इतलो कचरो गो अम्मा हें ओहो म्हळ्यार ते पालक लायक ना आशिल्लें इतलें पिचकी जाल्यार तेतून तुगेलो प्रोवायड जाता अच्छा दोन आतां जे दोन कटाचे ते 1.5 मिनट बरें इतलो कचरो येयलो पालक आनी तूं हें कसो न्ही हें आनीक हां अच्छा हय इतलें मेळना ते पालकाचें कसं करचें अम्मा पत्रोडो पालका सान्नां पळय जाता आनी दाळ पालक जाता सान्नां पळ करया आनी दाळ आनी पालक करया ओके सगळें तुमकां कळना आतां हे वाराचे आमगेले मेन्यू हा हे तांबडी भाजयेची सान्नां पळ जाता की आमी कर न्ही तर आमी करया नवे डिश करया हा गाईस हाजे आमी सान्नां पळ करया नवे आयडिया लायक ना आसता कसं तू अरे म्हाका गोतना कसं नाही म्हाका गोत आसा तू कर तू बिंदास नवे ट्राय करता रा बुका अरे तांकांय गोतना नवे क्या करता की नवं ताजे खातीर आमी ट्राय करया मागीर तांणी ट्राय करतली अरे कसं नवे करता रा बुका त्यांची सेम टू सेम खाल्यार मजा येना मागीर एक काम करना एक थोडं ट्राय तो करया सान्नां पळत ताजे पण कितलो पुरो काट इतलो व्हड काट आसा होय म्हाका गोत आसा तें मस्त काम आसा वय गाईस मस्त व्हड काम हे भाई आमी ट्राय करया बद्दची अमा ट्राय करया सान्नां पळाव तांबडी भाजीचो वेट करा आमगेलो व्हिडिओ येताल बाकी
हांव खातलो इथे लायक जायना ते मगत ना हय पळयनी जावच्या बरो मीठ मीठ सगळं पण लाय जावच्या बरो हा तर करिया घालची बीटरूट म्हणजे तांबडे दिशा बरो बीटरूट सान्ना पोळी करीत होय ताजे मग तांबडे दिशा बरो बीटरूट सान्ना पोळ करता हय आता असं पूड आंगीड बरं घालतात न्ही बीटरूटाची किसून अरे सान्ना पोळ निमगी तसं करून बरो ती मग गोडसान लागना हय त्याची लागच्या बरो सही आहे चलो ठीक आसा आता मागीर एक 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 प्लॅनिंग करूया आणि एक 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 रेसिपी दाखवूया सो आता किचना भितर आयले आणि मम्मी हांगा गरम गरम सान्ना पोळो करता आसा बट हे सान्ना पोळो डिफरंट सान्ना पोळो कसं आहे मशीन सांगच न्हू त्याचे पाल्ल्याचे पाल्लो ओ ताजी सान्ना पळ सुपर तांदूळ तोरी केलं कसं कसं घाला गो वेदी तोरी राळ मुष्टी भरून मग पहिले तांदूळ हिंग मिरसांग वेदी चिंचाम घाले चिरे तुरट लागच्या ना जमून एकदम टेस्टी झाला यार आता जस्ट एक बाईट खाऊन पडलेलं आहे असं हिंग कसं क्रिस्पी झाला आहे हिंग घालता पडता खूप लागतं का टेस्ट लागत एक नंबर उप्पर बी उप्पर झाला एकदम म्हटलं टेस्टी सान्ना पोळो केन्ना खाईन लिंगना टेस्ट अशी आहे नॉर्मल आम्ही सान्ना पोळो करतो त्याचे पैसे हे कशी लागतं करूच मम्मा त्या तायकिळ्या आंबोडं कसं करता तायकिळा आंबोडं तशी लागतं अशी टेस्ट ना मामा सान्ना पळ करता बाई बट ताजे म्हणकेशी हाजी टेस्ट येतं असं त्या सेम टेस्ट लागतं असं आणि क्रिस्पी क्रिस्पी तर सुपर लागतं गरम गरम वाव एक नंबर करता असं आता खाऊ का मशीन चांगला पाल्लो लायक आता येता पाऊस पडेल गरम गरम सान्ना पोळो खाऊया लायक कर आज या तुमका लंचात तू दाखवेन तुझ्या लंच 4 मिनटं गेले क्लिनिका गेलेली सो आज मम्मीन मस्त पुरा डिश केला एक तर हे सान्ना पोळो आता करतं असं एक ही आहे मुगांग अशी शीत शीत चपाती चपाती शिरो काय असं शिरो शिरो दनपार केलेलं देवाला नैवेद्य शिरा ओ हो सॉलिड आज एक नंबर फुल मील असं स्टार्टर देखून मेन कोर्स देखून डेझर्ट पुरा असं ट्रेडिशनल मेन कोर्स आणि ट्रेडिशनल डेझर्ट सो आम्ही आता फटाफट जेवता ती बाबून इथला तिथले भितर खाऊन घेऊया तर गाईस हांव आतां शुभदाल घरकडे होता असो आणि कसं जोर पाऊस आयला लागला तर थोडा वेळ पुढे हे पळय हांगा आतां आमी जेवच्या बसलेली हांगा पळय ड्रमस्टीक पोळो अरे वा सान्ना पोळो मशीन सांगायचे हां टेस्ट करून पळय कशी झाला मस्त क्रिस्पी झाला सुपर भोलाना दुपारी आई झोपेल का आवाज होईल का भोलाना आठवड्यातून रविवार येतील का रे तीनदा बाबू मजा आली भाई तर लाईक पण पडले तर आजी आणि नाव डान्स करताना डान्स काय गणिताचा पेपर तर जस्ट आता घरकडे आयलो आणि बाबाला तो टाइमपास करता आशिल्लो डान्स आनी बरो करता आशिल्लो आनी बाबा काय मजा येता आशिल्लो मागीर तो रडच्या लागलो मागीर ताका पुरो चेंज आनी करून मागीर ताका तो दूध आनी पिवीत आसती आनी ताका आतां वापस न्हीद करीत आली परत आतां कितले घंटा न्हीद येतालो तो जस्ट उठेल आलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमचे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो पंगडी कपल बाय गायज टेक केअर